हरे कृष्णा. आजी उपस्थित जल्ले सगळे बांधवांक भगवत पुराण कोंकणी बांधवांक सीनियर वैष्णवांक हार्दिक स्वागत सुस्वागत. आयचे सेशन डेमन स्किल्ड बाय कृष्णा सिरीज स्टार्ट करूया. हांव मंगळाचरण सांगूंक न्हू स्टार्ट करता आसा. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय वेदांत स्वामिनिते नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. अनेक पटी सगळ्यांक हांव स्वागत करता आसा आयची सेशन डेमन स्किल्ड बाय कृष्णा सिरीज. सो मस्त टाइम वेस्ट करण्याची डायरेक्ट आम्ही आयचे सेशन स्पीकराक आम्ही आजी इन्व्हाइट करूया. आयचे सेशनाचे स्पीकर आमकां पुरा लोकांक गुर्त आशिल्ले माताजी हरग्रेस मथुरा माता देवकी माताजी. माताजी तुमका हार्दिक स्वागत सुस्वागत. तुमगेला आशीर्वाद घेऊन तुमगेल बघ 4 वर्ड्स हांव सांगच्याक प्रयत्न करता. माताजी तुम्ही करंटली गुरगावांत रिसाइड जावन आसाची आणि तुम्ही हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराजाले डिसायपल जावन आसाची आणि इस्कॉनाचे ऍक्टिव्ह मेंबर जावन बुक डिस्ट्रीब्युटर जावन आसाची माताजी तुम्ही. आणि भगवत पुराण कोंकणी टीमाचे प्रत्येक सेशनांतू आम्ही तुमगेले एक विजडम तुमगेले एक नॉलेज आमकां मेळटा. कसल्या म्हळ्यार तुम्ही सुमार स्टोरीज सांगूंक न्हू त्या रितीन आमकां एक्सप्लेन करचे ट्राय करता आसाची. भजन कीर्तनांत बी ऍक्टिव्ह जावन आसात तुम्ही. ड्रामा सपोर्ट बी दिवन ऍक्टिव्ह कोंकणी प्रिचर जावन आसाची. व्हेरी वायब्रंट अँड ऍक्टिव्ह प्रिचर. माताजी तुमगेले बघ सांगेल तितलं कमी. आज तुमगेले विजडमान आमकां एनलायटन करता म्हणून घेऊन तुमगेलो आशीर्वाद घेऊन घेऊन सेशन ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. कसं लाका आम्ही वैष्णवाक भोगळ सुका म्हणल्यार एक वैष्णवाले बघे आमका कळका कसं लाका म्हणल्यार आमका तांणी एक इन्स्पिरेशन जाता म्हण तितलेची म्हणल्यार हो तांणी करता की आम्ही करू जायना म्हणल्यार एक आमका इन्स्पिरेशन मेळटा म्हण खातीर भोगळ सुका. तितले शिवाय आमकां कसले तसले व्हड करमी गेला पशी चड सेव करतले आसताची. सो हरे कृष्ण. हांव गुरुवंदन करून प्रोग्राम स्टार्ट करता. सगळ्यांक स्वागत. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने.
नमाचार्य पादाय निताय कृपापदानि गौरकथा दामदाय नगद्रामतानि नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशस्थानी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हांवें प्रिवियस मिगेल सेशन तू कोण असुराल गुण कसले म्हणले हांवें सांगिल्लें असुर म्हणरी काय हांव सांगिल्लें तेन्ना व्हड काळेचे केसू उडोड दोळे उडोड माथे अशी एक भयंकर रूप आशिल्ल्यांक आमी साधारण राक्षस म्हण म्हणटाची बदल म्हणरी राक्षस म्हणरी तमोगुण चड तमोगुण तू आशिल्ल्यांक राक्षस म्हणटात आमगेल्यान राक्षस प्रवृत्ती आस तमोगुण चड जरी जाल्यार रजोगुण तमोगुण चड जाल्यार आमी त्या कडेन वताचे राक्षस कशी म्हळ्यार राक्षस प्रवृत्ती जन देवाल अस्तित्वाक तांणी ओपनाची देवाल सुप्रिमसीक तांणी ओपनाची तांनीची व्हड तांनीची शक्तिवान तांगे निमित्ताची पुरा भुंयचे अधिकार चलच्यो पुरा देवाल कसले तांणी अस्तित्व देवाल शक्ती तांणी ह्या गुर्तिसनाची तांकां देवा शक्ती तांणी म्हणा देवा शक्तीने पुरा चलचे म्हणून तांणी ओपयनाचे तसर जन असुर म्हणजे तांणी तांकाची सगळ्यान होगळ सुका तसल नमने नेचर आशिल्ले असुर जन आयची स्टोरी तू हिरो कोण म्हळ्यार प्रद्युम्न तागेले विशयान आमी थोडेशी ह्या फुडली काणी कोण प्रद्युम्न कशी जालो प्रद्युम्न म्हणून ते आमी शिकेची पळोवया एक्चुअली प्रद्युम्न कोण म्हळ्यार कृष्ण नी रुक्मिणीलो पूत तो एक्चुअली प्रद्युम्न सांगताचे की कामदेवाले अवतार म्हणून सांगताचे प्रद्युम्न तशे शंभासुर म्हणून एक राक्षस असता ताका कळटा कसं म्हळ्यार कृष्ण नी रुक्मिणीले पुता निमित्त म्हाका मरण म्हणून तशे निमित्त तो कसं करता हे प्रद्युम्नाक 6 दिवसाची की 10 दीस भितर चड असताना तो खांपून व्हरता चेडा व्हरून समुद्रा भितरी कावडयता समुद्रा भितरी कावडयतना एक व्हडले तिमिंगल व्हड जळके तिमिंगला म्हणके व्हड जळके तिमिंगल म्हण सांग न्ही व्हडले जळके म्हण सांगला सो व्हडले जळके त्या चेडाक गिळटा त्या चेड गिळतना तेच झळके हो शंभासुरू रांदे कोण खावया म्हणून ते घेऊन येयल्यार तागेले किचनांत ती हागेले रती कोण कामदेवाल बायल रती ती मायावती जावन थंय रांदप करता आशिल्ली मायावती न्ही सॉरी भानुमती म्हणून ती तिगेल ते नांव ते भानुमती आशिल्ली ती थंय रांदप करता आशिल्ली ते रितीने जळकी कट करतना चेडू दिसता चेडू मेळटा तिका ती चेडाक गुर्त करता धरता आनी चेडाक पोसिता तशी ते चेड व्हड जाता यवन येता युवक जाता तेन्ना ती रती सांगता तुगेले जन्म हांगा येयले उद्देश कसले म्हणून आनी ती ताका शंभासुराले ते माया शक्ती ते न्यूट्रलायज करची तसले महामाया विद्य समेत ताका शिकयतके तशी मागीर प्रद्युम्न कसं करता ते शंभासुराले गळो खडगान एक पंता कट करता कट कोण जात तरी मागीर प्रद्युम्न तो आनी रतीने ताका चेडाक फोड करना शबज जाल्यार ती तागेली बायल तशी तांणी दोग जण मागीर द्वारका वताचे हे प्रद्युम्नाली काणी आता आमी शाल्वर आजेले काणी हे करूया शाल्वा आमी अनेक शाल्वा कोण म्हणून ऐकले की तुम्ही अनेक शाल्व कोण म्हणून शल्वा म्हळ्यार कोणी जो ऐकले की तो शल्वा आनी हो शल्वा विंगड तो शल्व कोण माद्रीलो भाव शल्वा
नकुल सहदेवालो मामू तो शल्वने यो शल्वा राक्षसो कळवा. सो कन्फ्युजन करून शल्वा आणि शल्वा म्हळ्यार चिकेचे प्रोनाउन्सिएशन एकल्याक दिसता. हे शल्वा कशी शुकमणी सांगता परीक्षित महाराजाक कृष्ण मानव शरीर घेऊन येऊन कस लील केली म्हणून सांगता असता. तेन्ना सांगता हे शाल्वा काणी सांगता. शाल्वा तो कशी म्हळ्यार एक राक्षस आणि शिशुपालालो भारी एक आप्त मित्र असता. केन्ना शिशुपाल रुक्मिणी वाडी कोरका म्हणले तुमका गोतशा परी काणी तपास थोडे उडगास करून घेऊया. शिशुपाल रुक्मिणी का वाडी कोण घेऊ का मन असता. रुक्मिणीला अण्णाक रुक्मिणी ताकाय शिशुपाला कधी का म्हणून वाडी कोरका म्हणून भारी मन असता. जाल्यार रुक्मिणी कृष्णा वाडी कोण घेऊ का म्हणून लेखता आशिले. तशी मागीर कृष्ण रुक्मिणीका ते देवी मंदिरा दोकोन देवस्थाना दोकोन उभारून हरता ते गोतस तुम काणी. तशी त्यात दोकोन ताका शिशुपाला फ्रेंड न्हय शिशुपाला वाडीक जाय न्ही ते कृष्णा निमित्त आणि शिशुपालाक कृष्णान राजसूय यज्ञाचे हाजी वेळारी त्या शिशुपालान 101 तप कळसता कृष्ण ताका दिवश मार्क पडे. तेन्ना ताका कृष्णा वयर भारी भारी कोप येता आणि तो प्रतिज्ञा करता कसं म्हळ्यार पुरा यदुवंशजाक हांव सगळे प्रपंचादकून तांकां दिवश माणूस उडयता म्हणून तो प्रतिज्ञा करता शल्वा. आनी कसं म्हळ्यार रुक्मिणी कृष्ण घेऊन वतना बलरामा लोट्टू यादव सैन्य असता. त्यावेळी शल्वा तांगे लोटू लढाई करता. तेन्ना तो सोलसून वता. तशी ताका एक रुक्मिणी शिशुपाला वाडीक कोण दिली आणि शिशुपालाक दिवश मारले आणि त्या बलरामाला सैन्यान तांक सोलसिले. हे पूरा कारण कृष्णा वयर मस्त हगी सचितो तो सांगता. कसं म्हळ्यार कृष्णाक दिवश मार साध्य ताका तितून मूर्ख तो ताका गोतना. कृष्ण देव म्हळ्यार तो तांणी रेकग्नायज करनाची. हे राक्षस देवाल अस्तित्व तांणी ओपनाची तसं नमने राक्षस. सो तो कृष्णाक दिवश मारता म्हणून तशी प्रतिज्ञा करता. तुमकां सगळ्यांक तसे पूरा नरकासूर जो हिरण्यकशिपू जो पूरा तांचे सकड कृष्णा दिवश मारता जाल्यार तांकां एक विशेष शक्ती जावपाची न्हय. तेन्ना तांणी कसं करता शिवाल तपस करचे. तांणी एक शिवाल तपस होय तशी शिवाल तपस करता. कितले कठीण तपस 1 वर्ष काल. तेवे कसं खाता खाल एक मुष्टी विभूत के भायर कसले जेवना एक मुष्टी विभूत खाऊन तपस करता. तो असुतोष शिव वगी प्रसन्न जाता निमगिता कसल वर जारी त्यान कसल वर निमिता. ये राक्षसाल सकड विचित्र विंगड नमने वर ताने निमगिताचे. कशी हिरण्यकशिपून कशी म्हळ्याला रात्र नाही सकाळ नाही मनशा नाही प्राणी नाही अस्त्रा नाही शस्त्रा नाही भितरी नाही भायर नाही म्हणून तसल सकळ वर अशी हो कसल वर निमगिता. खंयचे देवते खंयच्यो राक्षसो खंयचे एक मनुष्य कणे गंधर्व नाग असुर आणि कोणी नाश करना तसल म्हाका एकवी मांजे कोणी नाश करना तसल म्हाका एकवी मांजे म्हणून शिवा लागी वर निमगिता. तथास्तु तो असुतोष शिव व वैष्णव तो भक्ताले तपसा मेचून वर दिता. तथास्तु म्हणता. आणि कसं नाही त्या विमान मग खंय वचका म्हळ्यार थंय उबका ते विमान. आणि ह्या विमानान पूरा यदुवंशाच्या सकड भंय हाडोका म्हणून सकड शिवा लागी अशी तपस करता. तेन्ना लेखता पळय तेन्ना कालारी
ते विमान कित व्हड आशिल्ले म्हळ्यार आता विमाना वर्णन केला ते विमाना नाव सौभ विमान म्हणते सौभा विमान कशी लोखंडाचे शिलके ते विमान कोण केले म्हणे मयासुर राक्षसाले एक आर्किटेक्ट तो मयासुराले सहाय्यानं ते व्हडले विमान जेत काही आणि भारी घट्टी काही ते कसं केल्यार ताका कुडकूर जायना तसं म्हणे विमान आणि कोण ना की ते मारून सकल पाडोवच्याक जायना की तसं विमान ते आणि ते उपतना ताजे स्पीड कितली म्हणून कोणाक कळना की घडे भितर दिसता घडे भितर माय जात की तितलं म्हणे स्पीड के ताजे विमानाचे आणि ताका आक्रमण म्हळ्यार ताका ताजे वैरी कसं अस्त्र प्रयोग करून ताका पाडोवच्याक साध्य ना आणि इवन काळका समेत ते विमान होरेत तसं म्हणे विमान आणि ते कितले एक गावात इतलं व्हड असतं ते आमकां विमान म्हणतना अनेक विमानाची उडगास येता खंयची विमान उडगास सांगता कोणी पुणी कोणाय सांगता की पुष्पक विमान वय नाही पुष्पक विमान व्हड विमान कंदर्प देवहूती का कंदर्प म्हणी विमान तसल एक व्हडले अरमने तसल व्हडले विमान का गेल असता ते खंय गेल्यार उबून वचके उद्यानवन के घर के कसं तळ के आणि पुरा वज्र वैडूर्य पुरा सकड असेल तसं म्हणे एक कंदर्प मुनीनं ताण एक विमान सृष्टी केलेलं ते विमान म्हणजे घर उपता ते घर उपचे तसं म्हणे घर कंदर्प मुनी देवहूती कतीर सृष्टी केलेलं खंय गेल्यार उबून वचत की त्या घरा म्हणजे विमान तशीच हेमाई विमान सानेक एक गावात तितलं व्हड आशिल्लें तसं म्हणे आमी इमॅजिन करूंक समेत जायना तसं म्हणे व्हड विमान के सो लागता आता विमान मेळ्ळें आता द्वारका नगरा अटॅक करता म्हणून द्वारका नगरा वैरी त्या विमान घेऊन वता आणि खंय खंय नेलारी म्हळ्यार पाय्यारी अटॅक करचे सैनीक आसा न्हू आता केन्ना अश्वदळ मागीर गजदळ अशें म्हळ्यार घोड्यारी बैसून फायट करतले अश्वदळ मागीर हाजेर हस्तेवेरी फायट करतले तसल दळ अशें सकट दळ आसा तशी कालाळू म्हळ्यार नेलारी म्हळ्यार पाय्यारी फायटिंग करतले तांणी पददाती म्हणून सांगताचे पदाती सैनिक तांकां थंय तांगेल वयर पुरा अटॅक करता तुमको तसं केन्नाय तुमको आता सकट तुमकोच ना आमी सान आसतना चीना पाकिस्तान युद्ध जालें तेन्ना ते उडगास करतात ब्लॉकआउट करता आशिल्ले काळोख करता आशिल्ली जी तांणी केन्नाय कोणा खंय खंय बॉम्ब घालचे म्हळ्यार व्हड बिल्डिंग आशिल्ले कडेन व्हड आस्पत्रे खंय पार्लिमेंट असल सकड आसा थंय पुरा बॉम्ब घालचे तेन्ना पुरा काळोख करचे तांकां कळच्याक ना जे खंय कसले आसा म्हणून इंडिया आतां युद्धांत तसले पॉलिसी फॉलो करतात तशीच हाण कसं करचें केलें म्हळ्यार खंय येतर तेन्ना आकाशाक लागची म्हळ्यार व्हड माळयेचे बिल्डिंग आशिल्ले तेन्ना द्वारकांत तसल बिल्डिंग आशिल्ले आनी पॅलेस खंय स्नानगृह म्हळ्यार नावचे व्हड हे आशिल्ले दिसता घरशी स्नानगृह आनी खंय जन मस्तू मेळून पिकनिक विहार करताची तसल जागो थंय पुरा नाश करूंक सूर करता यो तशी सूर करता तेन्ना ह्या पुरा गोंयचे वैरी फायट करतले सैनीक पुरा तांगेल वैरी व्हड कसं फातर घालचे फातर के व्हड रुक्का कुडके के उडोवचे अशी उडयत आशिल्ले की विष सर्प येवन पडला म्हणजे तसल म्हणे अटॅक करता आशिल्ले तो शल्वा ते विमाना बैसून तेन्ना अशी ते विमान अशी एक सायक्लोन म्हणजे पुरा वारशी येत के वार येवन पुरा काळोख जात के काळोखशी जात के तशी पुरा द्वारका नगर आशिल्ले जनाक पुरा
पूरा भारी कष्ट जाता है हागेले शालवाले अटॅक निमित्त भारी कष्ट जाता तेद कोण येता आमगेले हिरो आता हांव सांगिल्लें प्रद्युम्न या युद्धाच हिरो प्रद्युम्न म्हणून सांगिल्लें प्रद्युम्न तागेले सेनाधिपती जावन तागेले कमांडर इन चीफ तो जावन तागेले नायकत्वारी द्वारकाच पूरा यदुवंश वीर जन पूरा सकड विमानावेरी अटॅक करतात प्रति हानी त्या विमानावर अटॅक करता व शाल्वा विमानावर अटॅक करता तो प्रद्युम्न सगळ्यांक जनांक तुम्ही भिवू नकाची आम तुमकां रक्षण दिताचे तुम्ही भिवू नका म्हण सकळ सैनिकांनी सगळ्यांक भय तांकां धैर्य दिवन तांकां युद्ध करूंक सकळ प्रचोदन करता प्रद्युम्न आनी तागेल ಒಟ್ಟು ಪುರ तागेल भाव आशिल्ले कोण कोण आशिल्ले म्हळ्यार सातकी चारुदेशना सांबा मागीर प्रद्युम्नाल भाव अक्रूर भानुविंद गद शुक सारण हे पूर जन आशिल्ले वीरादिवीर तांनीके 1000 सैनिक ಒಟ್ಟು युद्ध करता शक्ती आशिल्ली हे पुरा सकळ वीरादिवीर हानी प्रद्युम्नाक हेल्प करताचे आनी पुरा तसल नमने वीर आणि हांव सांगला म्हणजे हस्तेवेरी युद्ध करतले जन मागीर अश्वदळ घोड्यावेरी युद्ध करतले जन आणि पूरा सकड प्रद्युम्नाक सहाय करताची सयकत हे अशी युद्ध जतके भयंकर देवासुर म्हणजे देवाल केदनाय लढाई जाता देवासुर देवाक आनी असुरा केदनाय लढाई जावची असं तुमको मुचुकुंदा कहाणी सांगताना मुचुकुंदाली कहाणी सांगताना मुचुकुंदू देवासुर लढाई तो 1000 वर्ष तो हेल्प करतके मुचुकुंदा देवाक तशीच हे युद्ध पळयतना देव आणि असुरा ಒಟ್ಟು लढाई जाला म्हणते तसल युद्ध काळाग जातके तेन्ना यो शाल्वाचे विमान एक अर्थ जायना ते लेखन म्हणजे विमान ते घडे भितर दिसता घडे भितर मायक जाता दिसना ग खंय कितले तर रूप म्हण कळना कितले सकल येत म्हण कळना तसल म्हणजे एक निगूढ म्हळ्यार कळेना तसल म्हणजे विमानाचे ताका वो प्रद्युम्न विमाना शक्तीक एदर्सितके तेन्ना तो कसं करता काय शाल्वा काळो करतके जाल्यार प्रद्युम्न कसं करता तो सूर्या म्हणके प्रज्वल जावन ते काळोख काण उडयत काळोख वचून उजवाड जातके आनी ते विमानावेरी अटॅक करता आता मागीर कशी तांणी लढाई करताची म्हळ्यार एक्सप्लेन केला कसं म्हळ्यार प्रद्युम्नाले बाण आसना ते बाणाचे न्ही तेन्ना काल युद्ध कशी आशिल्ले म्हळ्यार हे एक्सप्लेनेशन आमकां कळटा प्रद्युम्नाले बाणाक भांगराची गरी आशिल्ले आनी ते बाण इतले शार्प आशिल्ले ताजे बाण ते नमने शार्प आशिल्ले तागेले बाणाचे तुरी कळवा आनी ते लॉकडावन बाण पुरो लॉकडावन जावन आशिल्ले प्रद्युम्न कसं करता 25 बाण एकामागशी 25 बाण सोडतके आनी शाल्वाले तागेले सेनाधिपती कमांडर इन चीफ तांकां दिश मारतके मागीर आपात 100 बाण सोडतके 100 बाण शाल्वा देहाक पॉइंट आउट करून मारतके मागीर आपास 10 बाण सोडतके कोणाक शाल्वाले सारथीक मागीर एक बाण पुरा प्रति हागे शाल्वा सैनिकावेर सोडतके मागीर 3 बाण घोडे हस्ती आनी पुढे तांकां एम दवरून प्रद्युम्न मारतके तशी प्रद्युम्न एक अद्भुत तागे साहस दाखयतके हे युद्धांत भारी अद्भुत तो तितलो म्हणे एक वीर जावन हे युद्धांत तागेले साहस दाखयता जाल्यार ते विमान एक अर्थ जायना ते आशिल्ले न्हू तेन्ना यदुवंशाचे पुरा सकड वीरादिवीर कमांडर्स पुरा तांणी त्या हाक विमानाक मारताचे मारतना ते अशें दिसता आशिल्ले की सर्पाले जिब्बे म्हणके त्या विमानावेरी अटॅक जाता आशिल्ले सकड शाल्वाले
सैनिक पूरा घाय जाता, शालवा मूर्छ बोतुकून पडता. तेन्ना शाल्वाले को दंडनायक आशिल्लो, तागेलें नांव न्हू द्युमान म्हूण. कसलें शाल्वा दंडनायका नांव द्युमान. तो भारी शक्तिशाली के, भारी शक्तिशाली के. ताका प्रद्युम्न एक 25 बाण तागेले वयर सोडता. तागेले 25 बाण देहाक कुंबून आसता के. जाल्यारय तो कसो करता, तागेले गदेन प्रद्युम्नाक अटॅक करता. प्रद्युम्नाक अटॅक केले जाता, प्रद्युम्न मूर्छ वता, बोचकून पडता. तेन्ना केन्नाय कोण रथ चल सारथी आसता न्हय, तांगेले केन्नाय कोण हाका तांगेले मालीक हाका राखची तांगेले काम आसता. तशीच हागेलो रथ सारथी आशिल्लो दारुकालो पूत. दारूक कोण कृष्णाल सारथी. कृष्णाल सारथी. कृष्णाल रथ चलसूचे दारुकान. दारुकाल पूत आशिल्लो हागेर प्रद्युम्नाले सारथी. तो वग्गी रथ अनेक युद्ध स्थळा दಕ್ಕೂನು विंगड कडेन व्हरता. विंगड कडेन व्हरून 2 गंटे नंतर प्रद्युम्नाक आपास ज्ञान बोध येता. तेन्ना विष्टेता, कसला तू म्हाका हांगा घेवन येयलो? म्हाका हेडिसी तू कसला म्हाका हांगा घेवन येयलो? सांगता पळय, तू मूर्छ गेलो. केन्नाय एक सारथीले कर्तव्य आसता. आमगेले हाका कोण युद्ध करतना ताका वांचुचे कर्तव्य आसता. तशी हांव तुका हांगा घेवन येयलो तुका म्हणून सांगता. तशीच प्रद्युम्न हात पाय परस्पर धुवन भारी फ्रेश जातके. फ्रेश जावन तरी आपास ताका एक चैतन्य आपास शक्ती येता. शक्ती येवन ते द्युमानाक दिश मारता. आनी द्युमानाले घोडे तांकां एक 4 बाण मारतके. मागीर द्युमानाले एक सारथीक एक बाण मारतके. मागीर तागेले हें आस धनुस्सु ताका एक बिल्ल मान कट करतके. मागीर तागेले द्युमानाले ध्वज कट करतके. मागीर तागेले माथ्याक एक बाण सोडून तागेले गळोची कट करून उडयता प्रद्युम्न. तशी द्युमानो मरता. हें पुरो हें सकट युद्ध जातना कृष्ण खंय आशिल्लो? हस्तिनापुरा आशिल्लो. तेन्ना हस्तिनापुरा राजसूयाग हें पुरा सकट इंद्रप्रस्थान तू थंय आशिल्लो. हें शिशुपालाले दुश्माचे राजसूय यज्ञ जावचे हें पुरो सकट तेन्ना जातरी कृष्णा कळटा हें द्वारका असो सकट संकश्ट आयला म्हणून. तो मालगड जालेली कुंती लागीं परमिशन घेवन कृष्ण हस्तिनापुरा दಕ್ಕೂನು हांगा येता. तेन्ना येतना तो दारूक खंय शल्वास्की थंय घेवन येता. कळटा, फुडले कळटा ताका शल्वाक कृष्ण आयलो. कशी कळ्ळें म्हळ्यार कृष्णाले रथात फ्लॅगांत ध्वजांत कोण आसा? गरुड. ते गरुड ध्वजा कळेल सुद्दां कळ्ळें, हो कृष्णाल प्रवेश जाला म्हणून शाल्वाक कळटा. तेन्ना पुरा सैनिक कोण यदुवंश सैनिक सकट योधांक कळटा कृष्ण आयलो. आतां कृष्ण आयलो म्हणून मागीर तांकां पुरा भारी संतोष. कृष्ण प्रोटेक्शन तांकां फुल मेळटा म्हणून. तेन्ना कसो करता ते शाल्वा? तुमी आयकल्या पुरो धूमकेतू म्हळ्यार पुढे पुरा आकाशा वयर एक एस्ट्रॉइड तसले म्हण एक धूमकेतू तागेल म्हणके एक व्हडलें अस्त्र सोडतके. ताजे नाव प्रकाश इतली येतके पुरा आकाशा वयर पुरो प्रकाश जातके. तेन्ना कृष्ण त्या हाका अस्त्राक 1000 कुडको कोण उडयतके कृष्ण. मागीर कृष्णक 16 बाण हागेले शाल्वाल वयरी सोडता. तेन्ना तागेले विमाना वयर आक्रमण करता कृष्ण. तेन्ना कसो करता तो शाल्वा कृष्णाले लेफ्ट सायडाक एक ह्या पेट्ट मारतके. तेन्ना कृष्णाले हाता दಕ್ಕೂನು शांग्र धनुस्सु कृष्णाले
धनसू नाम शांग्य. शांग्य म्हणजे प्रोनाउन्सिएशन मी तर करेक्ट करूक येतना ते शांग्य म्हण धनसू कृष्णाला हाता दुखून पडता तेन्ना पुरा जन धनस्सू पडच पण एक युद्धाक एक गुड साईन नाही तेन्ना सकड महापुरुष देवी देवते पुरो अयो आता कसं जाता कृष्णा धनुष पडले म्हणून पुरा देवी देवते आहाकार घालताच के तेन्ना शालू कसं करता कृष्ण हाका हाका शालू हाका कसं करता एक गदेन ताका हांगा जांगे की साम मारतना ताका रगत येवन तो खडखड येवन पुढची म्हणकी जाता तेदो भितर तो माय जाता शालू तो माय जाता थोडे वेळ नंतर कसं जाता म्हळ्यार एक कोण की अपरिचित कोण की गोत ना तिले एकलो मनुष्य आणि कृष्णाला सांगता के म्हळ्यार तू वसुदेवाक भारी प्रितीच न्हू त्या खातीर म्हाका हिण देवकीन पेटयला कसं म्हळ्यार शाल्वान वसुदेवाक बंधन करून घेवन तांडून घेवन वेल्ला म्हणून म्हाका देवकीन तुका सांग म्हणून सांगला तेन्ना कृष्ण काय कसं हे कशें जालें ते बलराम आशिल्लो बलरामान आसतना कशें ते जावचे जाल्यारीची एक पंत दिसता तागेला नाका आपूण गेला म्हळ्यार तेणे एक पंत मस्त एक म्हण बेजार एक दुःख जाता के कशी हे जालें म्हणून बेजारान एक म्हणे कृष्ण दुःखीसित के तेन्ना कसं करता शाल्वा वसुदेवा म्हणकेची एक मनशा घेऊन येता बंधन करून घेऊन येता या पुरा शाल्वाला एक माया शक्तीची सृष्टी कळवा एक्चुअली तो वसुदेव नाही एक नकली वसुदेव माया शक्तीन ताण सृष्टी करून पळय कृष्णा तुगेला अन्नाक हांव बंधन करून घेवन आयला तागेल जायना तूं आज तूं वांचून आसा हा पळय तुगेला अन्नाक दिश मारता तुका शक्ती आसता ताका वांचे म्हणून सांगता सांगून त्या वसुदेवाला गळप कट करता तेन्ना हाका कृष्णाक एक म्हणता फील जाता कळटा हे सकड नकली हागेले वसुदेव यो गद वसुदेव नाही म्हणून तेन्ना कृष्ण आलोचन करता हांव कशी हाता हाका दिश मारचे म्हणून आलोचन करता हे कसं म्हळ्यार कृष्ण एक म्हणता दुःख गोंधळ दाखयता तागेले हात दखून तेव्हा एक कृष्णाला एक शक्ती के तो दुःख दाखोवचे बदन एक निजांत न्हू जाल्यार ताणें एक दुःख एक म्हाका भारी कश्ट जाला म्हणून एक दाखोवचे कृष्णाला एक तसले एक पात्र तो करता ताका लीला ते करता कितें तुमकां तसं सान आसतना ताणें कशी लीला दाखयली यशोदा मैया लागी निज शक्ती नातला म्हणके वसुदेवाले हाण माथ्यार होवनची माणे होवनाची हिजो कितली शक्ती नातला म्हणके दाखयत आशिल्लो तो अशीची तशी एक तागेले एक लीला दुःख जाला म्हणके यो म्हगेल्या अन्नाक दिवस मारले म्हणून एक हे दाखोवचे तागेले तसं लीला तशी करता तेन्ना हाका कृष्ण कसं करता तागेले वैरी शाल्वा वैरी बाणाचे एक पावस येयला म्हणके कंटिन्यूस बाण मारता तेन्ना शाल्वाल पुरा जन पुरा अशी सांगतात की उज्याचे पतंग तशी पडला म्हणके पुरा जन पडता के कृष्ण तागेल गदे ना त्या विमानाक मारतके त्या विमाना मारे सकता विमान सकल पुढची पुढे तो शाल्वा सकल जंप करते त्या विमाना दखून जंप करता तेन्ना कृष्ण धावन वचून तागेले हात कट करता तागेले हाता आशिल्ले गद पडता शाल्वाले
गद पडटा तेन्ना कृष्ण कसं करता तागेले सुदर्शन चक्र चक्र घेता आणि त्या चक्र अशी एक सूर्या म्हणजे तांबडे सूर्या म्हणजे प्रकाश दित ते सूर्य ते चक्र चालू आल्या गळो कट करून सोडता तशी त्या चालू आल्या कान्ना सकड कर्णाभरण कान्नाक कुंडल आणि किरीट हे पुरो समेत शालवाल माते सकल पडता तशी कशी इंद्राला वृत्तासुरा काणी आणखी असं मस्त काणी ती वृत्तासुर म्हणे एक असुर आशिल्लो इंद्रान दिवशी मारले तशी हिची कृष्ण या शालवाक दिवशी मारता तेन्ना पुरा जन शालवाक दिवशी मारले जाता तागेल पुरा सैनिक तागेल फॉलोवर्स पुरा अयो अयो म्हणून बोब मारचे सुरू करता तेन्ना पुरा जन स्वर्गाचे देवते पुरा जन स्वर्गात कृष्णा वेरी फुला पावस फुल घालताच तशी या पुरा दुंदुबी कहळे म्हळ्यार ताणे पुरा खुशेन संतोषारे एक असुर दिवस एक कंटक जावन आशिल्लो पुरा प्रपंचाक कंटक जावन आशिल्लो तसल असुराक नाश करून कृष्णान सकडांक एक बर केले एक शांती केली सकडाल म्हणून सकड एक दुंदुबी कहळे पुरा शब्द नगारी पुरा करता फुला पावस आणि करता तसले एक असुराले काणी असुर मरता आता हांव एक असुर अशी असताची जाल्यार भक्त कशी असताची म्हळ्यार एक सानी काणी चैतन्य चरितामृतात सांगता आणि कसले एक काणी तू डाऊट अस की कोणाके ओके कोणाके डाऊट अस की काणी तू आता भक्त म्हणाले कशी असताची असुर लोक अशी असताची भक्त कशी असता म्हणे एक चैतन्य चरितामृत सांगता एक म्हणता अरे चैतन्य महाप्रभू लागी अरे ते ब्राह्मणाला नाव विसरून गेल एक ब्राह्मण येता सांगता तेगेल नाव विसरून गेल तो ब्राह्मण येवन सांगता आमका कृष्णाले कळता ऐकू का म्हणून सांगता म्हाका कृष्णाल कळत म्हाका ऐकू का म्हणतना तेन्ना चैतन्य महाप्रभू म्हणता हांवेची कृष्णाल काणी हाक रामानंद राया लागी ऐकूची हान काणी तू वचून तागेला वचून निमगी रामानंद राया लागी वचून कृष्णाल काणी निमगी म्हणून सांगता तेन्ना तो ब्राह्मण रामानंद राया लागी येता ते रामानंद राया लागी ते रामाजन कसं करता रामानंद राय थंय पळय ते नर्तकी तांकां न्हाणे हे करता आस सेव करता आस तो ब्राह्मण पळयल्यार कसं करता आस रामानंद राय नर्तकीक तालनी लावन न्हाणयता आसता म्हाका दिसता हे कोण एक बायल चेलियांक न्हाणयता आस हो कसलो हो एक भक्त अशें म्हणून दिसता ताका या कशी वो तांगेल पुरा अंग आनी आपूण पुरो न्हाणयता तांकां ड्रेस करता श्रृंगार करता हे कसलो म्हाका कसला आगेला पेटयला म्हणून ताका तागेल वेरी चांग अभिप्राय येना रामानंद रायान तेन्ना अपास चैतन्य महाप्रभूला वता तेन्ना अपास पळय सांगता म्हाका रामानंद रायाले काणी कसली काणी तो तेन्ना चैतन्य महाप्रभू सांगता तू अपास वच तागे लागी वच तोच सांगता तुका काणी म्हणून नेक्स्ट डे अपास वता अपास म्हणटा रामानंद राय येता हो आयलो म्हूण ताका मस्त खुशी जाता ब्राह्मण आयलो म्हूण ताका नमस्कार करता ताका सकड उपचार करता तागेले पांयनी धुता ताका आसन दिता ताका पिवच्या उदकांनी सकट दिता अशी पुरो सांगता एक्चुअली रामानंद राय असलो भक्त की ताका शरीराचे हे ना शरीरा ज्ञान हांव एक चेलियांक आपडता आसा ना चेलियांक हांव
ड्रेस करता असं म्हणले ना, तो एक नाटका खातीर तांकां तयार करता आशिल्लो नाटकाचे तेन्ना म्हळ्यार असल भक्त की तो तांकां शरीर प्रज्ञ ना, शरीराचे हेंची ना, ते बायले दादले हे म्हणूनची ना, तसलो नमुने तो भक्त मागीर कृष्णाले काणी सांगता इतली सांगता सांगता हाका सांगतरी सकाळ देखून सांजवेळ जाल्ले रात्र जाल्यार कळयना की तितले नमुने सकड काणी सांगता हाका त्या ब्राह्मणाक कळटा रामानंद राय कसलो नमुने एक भक्तू म्हणाले चैतन्य महाप्रभून ताका दाखोवच्या कशी पेटयले रामानंद राय कसलो नमुने भक्तू तो एक ब्राह्मण एक मिनिट कॉल येता सांगता ताका रामानंद राय असल एक भक्तू म्हणाले ताका कळटा रामानंद राय एक्चुअली तो काही ब्राह्मण कुला जन्म घेतील नाही थाण्या एक कायस्थ हांतू कुलांतू जन्म घेतल्यार तो कसल एक महावैष्णव म्हणाले ताका कळटा वो ब्राह्मण जाल्यार समीत एक वैष्णवाक ताका वैष्णवाक गुरुतू ताका शक्ती कळना तसं नमुने रामानंद रायो भक्त असता एक भक्ता गुण अश असता भक्त तो सांगता रामानंद रायो हांव हे सांगेल नाही काणी पुरा पुरे चैतन्य महाप्रभून मिगेल थ्रू सांगेल काणी म्हणून सांगता म्हण कसल नमुने एक विनय येता कसल नमुने एक देवाल वयर भक्ती भक्ता कशी असता म्हणाले असुर अशी असताची भक्त कशी असताची म्हणाले एक साने एक्झाम्पल सांगेल तो सांगता हांव सांगेल नंची नी काणी पुरा चैतन्य महाप्रभू स्वतः चैतन्य महाप्रभूनाची मिगेल तोंडा दाखवून ही पुरा काणी सांगयली म्हणून सांगताना तो ब्राह्मण हाका साक्षात दंडवत प्रणाम करता रामानंद रायाक तशी भक्त म्हळेले तशी असता ती तांनी प्रति एक हांव एक निमित्त मात्र हांव करची नाही म्हळेले हे करता आम्ही हे कृष्ण भक्ती येत तरी हे आता हांव काय तसल व्हडली भक्ती न्ही हांव एक सुवेद मोनेतील समेत मी गेला एक वैष्णव गुण ना जाल्यार हे खंडीत आमकां भक्ती येत तर कळट की आमगेल निमित्त कसलीय जवत पुरा देवान करचे म्हणाले खंडीत आमकां जात की देवाने पुरा करचे आमगेल हाताक कसलेय ना आणि चांग जो वायट जो आमगेल जिवनाक मेळचे आमी ते एक्सेप्ट करता आणि वाईट जाता म्हणाले एक भंय घेवचे असल भंय खंडित होता हे कृष्ण भक्ती आयल्यार हे जप केले निमित्त हे भागवत हे भगवद्गीता पठन श्रवण केले निमित्त कसं म्हणाले आमके एक धैर्य येत की आमगेल कसल डिफिकल्टी सिच्युएशनांतू फेस करचे तसल धैर्य येता कसं म्हणे देव मिगेल फाटीबाला आस देव आस म्हणाले का आमकां व्हडली भक्ती आ भक्त ना आमकां तसल भक्ती फिलिंग्स ना म्हूण जाल्यार हे मात खंडीत जाता की देवाल हात आमगेल जिवनात प्रति एक सेकंडाक देवाल हात आमकां फील जाता आमी करची न्ही म्हणून म्हळेले खंडीत आमकां ह्या कृष्ण भक्ती जप हे केल्या निमित्त आमकां जाता सो आतां बुक डिस्ट्रीब्यूशन आतां पुरा जनाल्या कृष्ण बुक आस की ಈಗೆಲ್ಲ ಆಂಕರ್ करते तू गेलास की कृष्णा बुक ना माताजी मी गेले ना हांव हेच सांगता सगळ्याले कृष्णा बुक आसता ना तुम्ही डाउनलोड करताची ओके बट पुरा जनाले कृष्णा बुक आसा हांव पयर कासरगोडा गेलेली तेन्ना पुरा जन आमगेला भगवद्गीता म्हणटाची म्हणून हांव मागीर पुरा सान्न बुक घेवन गेली असो एटलीस्ट भगवद्गीतान तुलेची एक टॉपिकारी प्रभुपादान ते सन्न बुक बरयला भगवद्गीता आणि भागवता टॉपिक घेऊनची एक सन्न बुक बरयला म्हणून हांवें ते बुक हांव एक 20 बुक घेवन गेलेली 16 बुक्स हांवें डिस्ट्रीब्यूट केले ते म्हाका एक संतोष जालो तशी कृष्णा बुक व्हेरी इम्पॉर्टंट
भागवताचे 10th कॅन्टोचे पूर्ण सकट तांतू काणी असं तुम्ही डाउनलोड करून वाजयाची ना डेली वाजयला समित कृष्ण कितले महान आशिल्लो ताणे कशी पुरा असुराक दिश मारले कितले नमने ताणे आमगेल खातीर जनाल उद्धारा खातीर ताणे कितले नमने कष्ट काढले कितले नमने ताणे श्रम घेतले म्हणाले हे कृष्णा बुकान आमकां कळटा सो सगळ्यान पुरे सगळं कृष्णा बुक घेवका भगवत भागवत मेन घेवका आता या बुकाचे मॅरेथॉन चलता आसा तुम्ही सगळ्यान भागवत सेट घेवकचीच ऑनलाईन तुम्ही आशा पुरो तुमगेले डाउनलोड केलेल्या पुरो जाल्यार बुक असल्यार तुम्ही मार्क करूं खंयची खंयची इम्पॉर्टंट असं ते पुरा मार्क करून घेवन तुम्ही त्या स्टडी करूं अपास स्टडी केले इजी जाता म्हणलें हांव बुक तरी असल्यार सो कोण कोणाक भागवत सेट ना कृष्णा बुक ना हे पूरा जनान तुम्ही आता हे बुक मॅरेथॉनांत टायमार तुम्ही घेवका फक्त न्ही तुम्ही हांगा मंगळूरा लागीं आसा म्हणजे हांव स्वता येवन तुमकां दिवच्याका इची करता आसा सो दॅट्स ऑल हरे कृष्णा माताजी प्रभुपाद की जय गुरुदेव की जय ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಜಿ ಕೃಷ್ಣಾಲೆ ಬುಕ್ ಹಾವು नियरेस्ट म्हाका सेंटर इस्कॉन बँगलोर जातांगा हांव वचून मुद्दम घेता भागवत घेवची बी म्हगेले एकादशी दिवस फॅमिली वचून घेवया म्हणून घेवन आसा स्टार्ट करूया म्हणून आसा म्हगेले एक सान स्टेप टुवर्ड्स श्रीमद भागवतम तुमगेले आयची सेशनाक कोटी कोटी धन्यवाद भारी तुम्ही एक लिटरली एक स्टोरी सांगता एक विज्युअल आमगेले दोळ्या एद्राच्यान गेल्वार जाता ते कालांत आम्ही वचून टाइम मशीन घेवन वचून ते स्टोरी एंटायरली पळोवन आयल्वार जाता तितली चंद करून तुम्ही स्टोरी आमकां सांगताची हाजेन पुरो लोकांक हांगा सकड बांधवांक एक प्रेरण मेळ्ळा अशा पुरो एक कस तरी लर्निंग्स मेळिल्लो अशा पुरो कोणाक कसं क्वेश्चन्स निमगूच असल्यार फोरम ओपन आसा तुम्ही निमगो वयता हरे कृष्णा माताजी सेशन भारी लायक आशिल्लें तांतूं माताजीन सांगिल्ल्यान तो एक पॉइंट म्हाका ऍड करपाक आशिल्लें माताजी सांग पुरो हांव भक्त न्हय म्हणून माता सांगता सर आमकां ते भक्ताल आशिल्ले भितर व्हड गूण हांव खंय कंपॅरिजन करता म्हळ्यार तुमी श्रीला प्रभुपादाला भगवत गीता ऍज इट इज सांगतो लास्ट पॅराग्राफ प्रिफेसांत बरले करता श्रीला प्रभुपाद सांगता सर मिगेल गुरुल मितीन मात्र म्हाका भगवत गीता बरोच जाल्लेले ते बरें हे भगवत गीता वाचून एटलिस्ट एक भक्त जल म्हण जाल्यार त्या शुद्ध भक्त जल म्हण जाल्यार त्या मिगेल आशिल्ल्या भितर व्हड श्रेय म्हण सांगतात आनी श्रीला प्रभुपाद आता न्ही तशें सांगता म्हणजे जाल्यार कारण कल्पना तेची परंपरा आयिल्ल्या माताजीन आता ते उदाहरण जावन स्ವಂತ लायफान ते इम्प्लिमेंट करून सांगतास माताजी हरे कृष्ण माताजी मस्त मस्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा आणि कोणाक कसं कसं म्हळ्यार हे भक्ती आयिल्ले निमित्त कसं म्हळ्यार तुमकां लायफान फेस करचे प्रत्येक चॅलेंजेस फेस करचे धैर्य खंडीत येता म्हणून हांव सांगता काली मिगेल बामणाक हांव आस्पत्रे घेवन गेल्ली आस्पत्रे घेवन येतना म्हाका मस्त सकड कश्ट जाले हांव सकाळी 10 घंटा घेवन गेले मागीर हांव घरकडे येतना हांव 9 9:30 अशी घंटी जाली आस्पत्रे घेवन म्हाका इतलें धैर्य की हेची फील जायना देवच मिगेलो वट्टू म्हळ्यार एक फिलिंग येता हेचे सांगचे तुमकां सगळ्यांक तुम्ही हरे कृष्ण जप तुमगेलो वट्टू देवच म्हळ्यार एक धैर्य विश्वास तुमकां खंडीत येता हे कृष्णा कॉन्शियस निमित्त म्हणून हांव मिगेले एक्सपिरियन्स सांगता आसा हांव एकली मॅनेज करता आसा मंगळुरांत हरे कृष्णा हरे कृष्णा आणि कोणाक कसं तुमगेले लर्निंग्स जावं रिफ्लेक्शन्स जावं क्वेश्चन्स निमगूच असल्यार निमगो वयता माताजी लेगी माताजी इज एन ओशन ऑफ इन्फॉर्मेशन तुमगेले इतले तुमगेले स्टोरीज इतले हे नॉलेज की आम्ही हांगा आय थिंक कसं एक आमगेले क्वेरीज असल्यार माताजीले डेफिनेटली ताजे आन्सर्स आसा हे ऑपॉर्च्युनिटी यूज करूया
बट क्वेश्चन्स नाव म्हणून सांगल्यार एक थोडे अनाउन्समेंट्स आसा ते कोण सोडता. सो येवचे 12th विच इज डिसेंबर 12th भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर डिसअपियरन्स डे आसा आणि ते दिवस आमकां 3 स्पीकर्स येताची सेशन चलोवसून दिवच्याक. सो तुम्ही पुरो लोकांक जॉईन जावका म्हणून एक विनंती आसा. आणि आमगेले आता रेग्युलर सेशन जो चलत आसा भगवद्गीता एज इट इज सुबोधिनी बेस्ड. सो 14th to 28th एव्हरी सेकंड डे सेशन आसा. सो 14th ताका श्लोका 1 to 11 तशी 16th ताका 12 to 19. सो वेगळे वेगळे स्पीकर्स येवंक न्हू सेशन्स. सो बेसिकली सेशन्स 14th, 16th, 21st, 23rd, 26th आणि 28th डिसेंबर. So 28th डिसेंबर सेशन इज द समरी ऑफ चॅप्टर 1. सो प्रत्येक सेशनाक तुम्ही जॉईन जावका चड एनलायटनमेंट घेवका म्हणून विनंती करता असं. ते ब्राह्मणान नाम प्रद्युम्न मिश्रा म्हाका तुडगा आसायलो. ओके, दॅट्स ऑल. ओके माताजी, शुअर. कोणाक क्वेश्चन्स ना म्हणून लेखतास हांव. प्रभुजी हांव नरसिंह प्रणाम सांगची वा. ओके, शुअर प्रभुजी. हरे कृष्णा. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपो वक्षः शीलटङ्कनखलाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाह्ये नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखमद्भुतशृङ्गा दलितहिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि ओम. हरे कृष्ण.